स्मार्ट लेबर कार्ड हाज्या उक्तावणाच्या सोहळ्याक सगळ्यात पयली डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ह्या सोहळ्याक खास करून हजर आसा मॅडम जेनिफर मोन्सेरात लेबर मिनिस्टर, संजय कुमार सेक्रेटरी लेबर, राजू गाउस कमिशनर फॉर द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. सगळ्यात पयली हांव मॅडम जेनिफर मोन्सेरात आनी ताजी पुराय लेबर डिपार्टमेंटाची टीम हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. फर्स्ट टायम इन द स्टेट वी आर इंट्रोड्युसिंग द स्मार्ट लेबर कार्ड. फॉर दॅट कॉंग्रेच्युलेशन फॉर द एंटायर डिपार्टमेंट. मॅडमीन एक्सप्लेन करता आसतना स्मार्ट लेबर कार्ड हाजो फायदो कितें आसतलो ते कोणा खातीर आसतलें तें खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केल्लें आसा. म्हाका दिसता पयलीच फावटी जो अनऑर्गनायज सेक्टरांत काम करपी, जो प्रायवेट सेक्टरांत काम करपी अशा कामगारांक, जो इंडस्ट्रियल सेक्टरांत काम करपी अशा सगळ्या लेबरा खातीर हे सरकार लेबर ओरिएंटेड आसा, कामगारांचें सरकार आसा म्हणपाक कांय हरकत ना. जेणी सुरवातीक पासून कामगारांचो विचार केलो आनी कामगारांक वेगवेगळे बेनिफिट्स आमी कशा पद्दतीन दिवपाक शकता हाजो विचार करून स्मार्ट लेबर कार्ड आज इंट्रोड्यूस केलें. खरोखरूच खूब खोस भोगता, कारण स्मार्ट लेबर कार्ड मेळ्ळ्या उपरांत इंडस्ट्रियल सेक्टरांत काम करपी जे लेबर म्हणून काम करता, जे एम्प्लॉईज आनी एम्प्लॉयर ह्या दोनांयकूय बेनिफिशियल अशें कार्ड आसा. पयले सुवाळेचेर हें कार्ड प्रत्येक गोंयच्या इंडस्ट्रींत काम करपी सगळ्या लेबरांनी म्हणजे हें कार्ड जें आसा हें अवश्य घेवचें आनी जाता तितके बेगीन घेवचें. आमच्या लेबर डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या जाणांक सहकार्य हे लेबर कार्ड घेवपा खातीर करतले. ताज्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो ज्यो लेबर डिपार्टमेंटाच्यो आसा, ज्यो लेबर वेलफेराच्या अंतर्गत तांकां मेळटा, त्यो येवजणेचो फायदो घेवपाक पेपर डॉक्युमेंटेशन तांकां परत केन्नाच करपाक लागचें ना. म्हाका दिसता हें कार्ड घेतल्या उपरांत जो बेनिफीट तांचो एक्सपिरियन्स आसतलो, जो कॅरी फॉरवर्ड जावपा खातीर, आनी जरी एखाद्या एम्प्लॉयरान आपलो एम्प्लॉई बदललो जाल्यार ताका इन फ्युचर म्हणजे ताजो बेनिफिट्स वो कंटिन्यू जातलो. आयज पर्यंत लेबर एम्प्लॉयमेंटच्यो स्किम्स म्हणजे लेबर वेलफेराच्यो स्किम्स ज्यो जितक्या जाय त्या पर्सेंटेजीत फायदो हो लेबरा खातीर जायनाशिल्लो. दॅट वील बी द मोर हेल्पफूल टू इम्प्लिमेंट द लेबर वेलफेअर स्कीम फॉर द लेबर्स. हाज्या खातीर त्या स्किमीचो फायदो घेवपा खातीर निश्चितच रित्या म्हणजे ड्युरींग देर बॅड टायम्स वो ताज्या मोठ्या प्रमाणात हो फायदो जावपाक शकता. फॉर द मेडिकल आसतलें, फॉर द एड्युकेशन आसतलें, फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हावजीस आसतलें, मॅरेजीस आसतलें. देर द वेरियस स्किम्स वीच इज पेंडींग विथ द लेबर वेलफेअर ऑल्सो. more and more laborers from the state of the Goa will beneficial by this smart labor card. त्या खातीर 100% इंडस्ट्रीनी स्मार्ट लेबर कार्ड घेवचो हें हांव सगळ्या आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की तांच्यांनी हें कार्ड घेवचें. ताचो फायदो चडांत चड म्हणजे प्रायवेट सेक्टरांत लोक जे काम करता तांकां सगळ्या जाणांक जातलो. हांव परत एकदां म्हणजे स्मार्ट लेबर कार्ड हाज्या ह्या इनॉग्रेशनच्या सोहळ्याक मॅडम जेनिफर मोन्सेरात आनी लेबर डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो द GL जेंच्यांनी जे कार्ड तयार करपा खातीर हातभार लायलो त्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. दीस इज एन वन स्टेप अहेड इन द लेबर डिपार्टमेंट म्हणपाक कांय हरकत ना. दीस इज एन अपग्रेडेशन इन दीस सेक्टर डेफिनेटली वीच वील बी बेनिफिट्स फॉर द लेबर इन द डिफरंट सेक्टर्स. हाजो आमकां हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता.